जे सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी म्हाका जॉइन जातात आणि महेशा कडेन सायक्लोनाची अपडेट आसा, कोविडाची अपडेट आसा, वॅक्सिनेशनाची अपडेट आसा. महेश, गो अहेड वन बाय वन, टेल अस व्हॉट इज द अपडेट. प्रमोद, काल जेन्ना सायक्लोन जालो आणि आयज सीएमान व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स घेतली ते म्हणजे पॉवर मिनिस्टर, फायर ब्रिगेड हांच्या वांगडा PWD, पोलीस हांच्या वांगडा त्यांनी व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स घेतली आणि सगळो गोंयचो निराळ घेतलो. तेन्ना तेंच्यांनी पयलीं इन्स्ट्रक्शन दिले की एक म्हणजे जे नॅशनल हायवेज आहात ते क्लियर करचे म्हणून, आणि पॉवर रिस्टोर करपाक तेंच्यांनी सांगले. आणि फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणटा ती हॉस्पिटल्स आणि जे फार्मासिकल कंपनीज आहात तांकां फर्स्ट प्रायोरिटी दिवन तांकां तेंची पॉवर सप्लाय म्हणटा ती सारखी करची म्हणून तेंच्यांनी सांगले. दुसरे तेंचे इन्स्ट्रक्शन दिले ते म्हणजे विलेजांनी आता पळोवंक गेल्यार आमकां पॉवर ना, कित्याक खुबशे जाग्यार डॅमेजीस जाल्लेले, पोल्स पडलेले, झाडां पडिल्लीं आसात. सो ही जी पॉवर सप्लाय आहा ती फाल्यां मेरेन एक वेळ रिस्टोर जावंक शकता अशें सीएमान सांगलें. सो लोकांक तेंच्यांनी सांगलें की मातसो पाशास काडचो, कित्याक आयज तरी पॉवर जर सप्लाय जर रिस्टोर ना जाली तरी फाल्यां मेरेन तरी सप्लाय जातली, अशें रिस्टोर जातलो अशें तेंच्यांनी सांगलां. सेकंड थिंग, उदकाचो इश्यू जो आसा, उदक ना सध्या, खुबशा लोकांक उदक ना, कित्याक पॉवर ना आणि पॉवर नासल्या कारणान उदक ना. सो उदक जे आहा ते सुद्दां एक वेळ फाल्यां मेरेन रिस्टोर जावंक शकता. सो तेंच्यांनी आनी एक रिक्वेस्ट केला लोकांक की फाल्यां मेरेन मातशी कळ सोंसची, कित्याक हे जे वादळ जे आसा ते अचानक म्हणजे वादळ जे आसा जे संकट कशें आयिल्ले गोंयचेर, आणि आमी पळयला कितलेशे डॅमेजीस जाल्लेले आसा, झाडां बीन खूब पडिल्लीं आसा. सेकंड थिंग, तेंच्यांनी सांगलें, सीएमान जे सांगला की दोन जे विक्टीम वादळा खातीर जाल्लेले आसा, एक फोंड्या सायडीन आणि एक अंजुना सायडीन. सो तांच्या खातीर डिझास्टर रिलीफ फंडांतल्यान ते कितें तरी मदत करतले. सेकंड थिंग, जेंची घरां डॅमेज जाला, जेंचे आनी कितें नुकसान जाला तांकां सुद्दां डिझास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान रिलीफ दिवपाक येतले. आनी एक म्हणजे आमी जे पॉवर डिपार्टमेंट म्हणटा ताका चडसो लॉस जाल्लो आसा. तेंच्यांनी जो एस्टिमेट जो आमकां सांगला तो मोर दॅन 700 इलेक्ट्रीक पोल्स जे म्हणटात ते डॅमेज जाल्लेले आसा. ट्रान्सफॉर्मर मोर दॅन 200 ट्रान्सफॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे डॅमेज जाल्लेले आसा, त्या भायर बाकीचे कंडक्टर बी. सो आमकां जो फूल जो डेटा आतां आमकां डिटेल डेटा आमकां मेळ्ळो ना, कित्याक आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयिल्ले, पूण जेंचे जे AE बीन आसा ते ऑन द फील्ड आसा. सो डिटेल रिपोर्ट मेळ्ळो ना. सेकंड थिंग, क्रॉप जे म्हणटात ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तांचो बीन चडशी डॅमेज जाल्लेली आसा. आमी पळयला की ह्या वादळा भितर सीएमान सांगला ते चडशे आंब्याची झाडां, इवन फणसाची झाडां, इवन काजू हे जे बागायती बीन आहा तांकां चडशी डॅमेज जाल्ली आसा. आणि तांकां सगळ्यांक जो आतां तांकां रिलीफ दिवपाक येतले. तशेंच आयज होम मिनिस्टर अमित शाह आणि प्रायम मिनिस्टर मोदीन सुद्दां कितें डॅमेज जाला हाच्या बद्दल सीएमाक फोन करून विचारले, आणि तेंच्यांनी तांकां तेंची म्हायती दिल्लेली आसा. एक वेळ जर डिझास्टर मॅनेजमेंटांचो परत सीएमान म्हणटा तो सगळ्यां कडल्यान रिपोर्ट मागिल्लो आसा, सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें कितें डॅमेज जाल्लेले आहा तितलो रिपोर्ट करपाक सांगला, आणि 2-3 दिसां भितर रिपोर्ट सबमीट करपाक सांगला. आणि प्रमोद, आनी एक अपडेट दिता ती म्हणजे आयज पासून जेन्ना सीएमान अनाउन्समेंट केल्ली की शेनवाराची प्रायव्हेट हॉस्पिटल 21 हॉस्पिटल्स आसा तांचे जे ऍडमिशन आसा ते सगळे आता गव्हर्नमेंट पळयतले कोविडा खातीर. सो आयज सकाळी 7 पासून ते कोविड जे ऍडमिशन आहात त्यांची सगळे प्रायव्हेट हॉस्पिटल ऍडमिशन सगळे आयज सकाळी 7 पासून घेवपाक गव्हर्नमेंटान स्टार्ट केलेली आसा. आनी एक प्रमोट, आमी पळयला की वॅक्सिनेशनाचे आमी सांगता जस्ट 6306 6306 हे गव्हर्नमेंट सेंटरान अबाउट 18 to 44 हांच्यांनी वॅक्सिन घेतलेली आसा कालच्या 2-3 दिसां भितर. आणि मणिपाल हॉस्पिटलान 2215 लोकांनी वॅक्सिन घेतलेला, ते म्हणजे कोवॅक्सिन. आणि गोवा गव्हर्नमेंटाक 32,870 डोसीस आयिल्ले कोविशिल्डाचे. फाल्यांच्यान 12 सुमार सेकंड स्लॉट जो आहा तो ओपन जावपाचो आसा. तो फाल्यां जे कोण बुकींग करतले फुडल्या 4 दिसांची अपॉइंटमेंट अबाउट 18 to 44 ती फाल्यांच्यान स्टार्ट जातली. सो लोकांनी फाल्यांच्यान जाता ते वॅक्सिन सेकंड जो स्लॉट आहा तो बूक करूं येता. आणि जेंच्यांनी कोणाक पयलीं जे चुकला तांकां आतां फाल्यांच्यान जनरल बुकींग आसतलें. सो फाल्यां 12 नंतर लोकांनी बूक करूं येता. प्रमोद. सो महेश, सामान्य मनशाच्या मनातलो प्रश्न, लायट आणि उदक फायनली केन्ना रिस्टोर जातली? काल सीएमान म्हणिल्ले 2 दीस लागतले. आज एक गजाल हांव प्रामाणीकपणान सांगता, पुलीस जावं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स जावं, कालच्यान जीव तोडून काम करतात. आणि ऑब्वियसली आज फांतोडेर मेरेन वारें पावस सगळें चालू आशिल्लें, ताका लागून कामा भितर आडमेळी येताल्यो. त्या दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता कोणतोच गोंयकार सारको तिडकल्लो बिडकल्लो असली रिएक्शन दिना. बट इव्हेंच्युअली वस्तुस्थिती ही की घरा कडेन लायट आनी उदक ना. सो ही जेन्ना परिस्थिती आसा महेश, 2 दिसां भितर जाता म्हणिल्लें, बट लुकींग एट दी एक्सटेंट ऑफ डॅमेज, जितली झाडां पडल्यात, पुल्स पडल्यात, हे जर पळयलें, आनी गांवांनी पडल्यात, हें जर पळयलें
जाल्यार कितें दिसता सद्याक कंप्लीट रिस्टोरेशन जाता मेरेन उदकाचें एज वेल एज लायटीचें कितलो टायम वचपाक शकता? प्रमोद, जे आमकां सीएमान सांगला की लोकांनी पाशाच काडचो कित्याक फाल्यां मेरेन अशें तेंच्यांनी म्हटलां, फाल्यां मेरेन रिस्टोर जावंक शकता एक पावर आनी उदक सप्लाय. पूण तांच्यांनी जे पयली प्रायोरिटी दिली ती हॉस्पिटल आनी फार्मासिकल कंपनीक. पूण कितें जाल्लेलें आसा प्रमोद की गांवच्या वाठारांनी खुबश्या जाग्यांनी जे पोल्स गेले पडिल्ले आसा, सो ते पोल्स घालप, परतून वायरी ओडप, हेका चड टायम वयतलो. कित्याक पयलीं म्हणजे तांकां झाडां कट करची पडटली आनी मागीर तांकां थंय पोल्स आनी वायरी ओडचे पडटले. सो एक वेळ तांकां फाल्यां आनी एक दीस तांकां लागतलो अशें तांच्यांनी सांगलां. सो फाल्यां मेरेन फास्टाच काडचो अशें सीएमान एक रिक्वेस्ट केलेली आसा प्रमोद. थँक्स अ लॉट महेश. म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट अपडेट्स आशिल्ल्यो. वॅक्सिनेशनाच्या बाबतींत स्लॉट्स केन्ना ओपन जातात तें महेशान सांगलें. लायट आनी उदक हे दोन प्रश्न तर सगळ्यां खातीर म्हत्वाचे. डेफिनेटली आतांची स्पीड आनीक हांव स्पीड म्हणटा तेन्ना स्पीड कमी चड म्हणून न्ही, बट जितली एक्सटेंट ऑफ डॅमेज आसा विजवीज ती क्लियर करपाची जी सद्याची स्पीड आसा हें जर पळयलें जाल्यार निश्चितच हें 2 दिसां भितर जातलें काय आनी एक एडिशनल दीस, तिसरो दीस लागतलो तें पळोवचें पडटलें. एक इम्पॉर्टंट गजाल, एक सजेशन मुद्दम सगळ्यां कडच्यान येता की जशें हॉस्पिटलाक प्रायोरिटी ह्या टायमार दिवंकच जाय. काल सुद्दां म्हाका दिसता गोंयकार आपल्या घरा कडेन लायट ना हाजी परस हॉस्पिटलांनी लायट आसा न्ही काय म्हूण एकामेकाक विचारतालो. इतली सेन्सिटिविटी गोंयकाराक आसा. सो आयच्या घडयेक जेन्ना हॉस्पिटलां स्टेबल जाल्यांत इन टर्म्स ऑफ सप्लाय, ऑक्सिजन प्लांट स्टेबल जाल्यात आनी फार्मास्युटिकल कंपनीकय प्रायोरिटीचेर दी म्हूण सांगल्या. आय थिंक द नेक्स्ट स्टेप हॅज टू बी अलॉंग वीथ रिस्टोरेशन ऑफ डॉमेस्टीक सप्लाय इज वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी सप्लाय पॉयंट्स जे आसात ह्या दोन कडेन इमिजिएटली रिस्टोरेशन जावप गरजेचें, कारण तातूंतल्यान एटलिस्ट डॉमेस्टीक उदकाची सप्लाय सुरळीत जावपाक स्टार्ट जातली. सो आय थिंक दीज आर प्रायोरिटी पॉयंट्स. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एनीवे स्टेप बाय स्टेप, फिडर बाय फिडर रिस्टोरेशन सद्याक करता. ज्या जाग्यार झाडां पडल्यात थंय टायम वता, ज्या जाग्यार लोड येवन ट्रीप जाल्ली, फ्यूज गेल्ले थंय फटाफट कामां जातात. ज्या जाग्यार अंडरग्रावंड केबलिंग जालां थंय मॅक्झिमम कडेन एटलिस्ट 75% जाग्यांचेर ज्या जाग्यार अंडरग्रावंड केबलिंग आसा थंय काल रातीच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान लायट रिस्टोर केल्या. सो दीस इज द वे थिंग्स आर हॅपनिंग आनी दीस इज द वे ऑन ग्रावंड एजन्सीज आर वर्किंग. बट आय थिंक हॉस्पिटल, ऑक्सिजन प्लांट, फार्मास्युटिकल कंपनीज, आय थिंक नेक्स्ट प्रायोरिटी हॅज टू बी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी सप्लाय पॉयंट्स. आय थिंक दीज आर द टू थिंग्स वीच शूड बी नेक्स्ट प्रायोरिटी. की सप्लाय जशी डॉमेस्टिकाचें काम चल्लां तशेंच प्रायोरिटीन हे जे 2 जागे आसात प्रत्येक कडेन थंय सप्लाय वचप अत्यंत गरजेचें.